कारण आतापर्यंत खूप जणांनी केले, समाजकारण कोणी करूंक ना। की जर तुम्ही आता सनद सर्टिफिकेट जर काढूंक वचत जाल्यार तुमकां 5 ते 6 डिपार्टमेंटांनी वचोंक जाय, 4 ते 5 महिने लागतले। पण हांगासर तुमकां फक्त 1000 रुपया भरून सनद सर्टिफिकेट जी आहा पळय न्ही, ही डायरेक्टली डेप्युटी कलेक्टर डायरेक्ट तुमकां दितलो। त्या सनद सर्टिफिकेटीचेर फुडले फावटी नवें सुद्दां घर बांदता आसतना ना तुमकां फॉरेस्टाक वयचें पडना, ना PWDक वयचें पडना। इतके इजी आमच्या सरकारान करून दिलां। त्या खातीर माझी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, हांवें ऑलमोस्ट 9 तरेचे फॉर्म हांगासर आमी अवेलेबल केल्या। सगळ्या जाणांनी घाई कोणीच करची न्ही। जो काउंटराचेर ज्या टेबलाचेर ते अनाउन्स करतले जाल्यार कितें जातलें, मुख्यमंत्री गेल्या उपरांत सामकी घाई पडली, गडबड पडली ना, आमचो सगळो स्टाफ दनपार मेरेन हांगासर 2 जायसरय बसतलो। पण तुमकां फॉर्म दिल्या शिवाय आमी वयचे ना। जेका कोणाक मागीरूय बी म्हणजे आमच्या डेप्युटी कलेक्टर हेजे कडेन अवेलेबल आसतले, आमदाराच्या कार्यालयांतल्यान फॉर्म मेळटले। बट तुम्ही रितसर येवन आपलो फॉर्म भरून आपूण तो सबमीट करप गरजेचें आसा। आमदाराचें ऑफिस एका कंप्लिटली जे डॉक्युमेंट जाय ते सगळे तयार करून जाय, ते तुमकां सगळ्या जाणांक मदत करतले। राजकारण आतापर्यंत खूप जणांनी केले, समाजकारण कोणी करूंक ना। लोकांचे घर सारखे करपाचें काम कोणी करूंक ना, लोकांचे घर रितसर करपाचें काम कोणी करूंक ना। हांगासर लोकांक म्हणजे आमी जशें म्हणटा सदांच टांगती तलवार तेंच्या दवरून लोकांनी राजकारण केल्लें आसा। आमकां तें करपाचें ना। आमकां सामान्य मनशाचें घर हे तेजें घर ताच्या नांवार करून दिवपाचें आसा।